आज सुकूर म्हणटा पळय थंयसर वासुदेवानंद सरस्वती दत्त मंदिर आसा थंयसर आमचे आज एका दिसाचे पारायण आसा होमयुक्त। ह्या होमयुक्त पारायणाचो अति असो फायदो आसा तेन्ना आमी हे प्रकल्प हांगासर घेवपाचो केलो। ह्या पारायणाच्या अनुसार आज नवरात्री सुरू जाल्लेली आसा, आज घटस्थापना आसा आणि आज आमी पहिल्या दिसा हो कार्यक्रम सुकूर हांगासर घेतिल्लो आसा आणि आजचो तो कार्यक्रम सबंद दनपार पर्यंत चलतलो। असोच कार्यक्रम आमी म्हापशा दवरतले अष्टमी दिसा, म्हणजे नवरात्रीची जी अष्टम आसता पळय त्या दिसा दवरतले। म्हापशेचें स्थळ अजून आमी सांगूंक ना, ते आमी डिक्लेअर करतले। आता ह्या मुख्यत्वे हवन आणि पारायण हेजो जो कितें मानसिकतेक जो फायदो जाता हो फायदो प्रत्यक्ष तुमकां अनुभव घेवंक मेळटा। हेजो फायदो असो आसा की आमी हांगासर गणपती अथर्व शीर्षम म्हणटले, मेधा सुक्तम म्हणटले आणि दुर्गा देवीचे स्तवन आणि दुर्गा देवीचे पारायण वेदोक्त जातले। ह्या वेदोक्त पारायणान आमी हवनान आमी ह्या यज्ञकुंडान आमी समिधा घालतले आणि त्याच प्रमाणे बरोबर पारायणूय जातले। आता सबंद विश्वाक खबर आसा की आजच्यान नवरात्रा सुरू जाता। काही कडेन घटस्थापना म्हणजे घट बसयतात, काही कडेन रुजवण घालतात, काही कडेन पारायणां करतात, काही कडेन माळ घालतात, काही कडेन हवनां जातात। अशे वेगवेगळ्या प्रकारे देवीक आमी प्रत्यक्ष भेटपा खातीर, म्हणजे जरी प्रत्यक्ष आमकां ना जरी भेटली जाल्यार प्रत्यक्ष आमची तेंची एक भेट जाता आणि हे भेट अनुभव घेवंक मेळटा आणि सगळ्या देवतांक आमी लागीं पावता। सगळे देवता आसा पळय त्यो आमच्या पर्यंत आमी तांकां आवाहन करता, आमच्या लागीं पर्यंत येतात त्यो। आता हे जे आमी उपक्रम हो करता त्या उपक्रमाचो आमचो हे आसा वेद ध्यान साधना गोवा ह्या विभागाच्या अंडर आमी करता। तो वेद ध्यान साधना जो विभाग आसा तो म्हापसा आणि परवरी अशा स्वरूपान आसा। आता आमी म्हापशा कितलीशीच आमी सेशनां घेतलेली आसा ह्या विशयाचेर। आमी वेद जे शिकयता ते यथासांग अर्थ पूर्ण आमी शिकयता आणि तेजे प्रत्येका कडल्यान आमी म्हणून घेता आणि अशा आमचो एक संकल्प आसा की सबंद गोंयभर जास्तीत जास्त लोकांक हे वेद पावचे आणि वेदाचे पारायण स्वता घडचे आणि प्रत्येकान हे आजचो जो जमानो आसा हो एक विचित्र जमानो आसा। ह्या विचित्र जमान्यांसून आमकां भायर सरपा खातीर आमी प्रत्येकानी ह्या वेदाचे साधना करूंक जाय आणि ही साधना हेजो जो फायदो आसा हेजे जे कितें आमकां परिणाम निर्माण जे जातले बरे परिणाम, ते बरे परिणाम आमकां अनुभव घेवपाक मेळटलो। तेन्ना हांव सगळ्या सबंद गोव्यातल्या लोकांक हांव आवाहन करता की तेंच्यांनी वेद ध्यान साधनाच्या अंतर्गत हो जो कार्यक्रम चलता त्या कार्यक्रमाक आवर्जून तुमी येवचे, पळोवचे, शिकचे आणि हेजो जो कितें फायदो आसा तो प्रत्येकान घेवचो। आणि आमी जितले म्हणून ही सगळी पारायणां करता त्या पारायणांक आमी निशुल्क फ्री आमी पारायणां करता, कोणा कडल्यान आज पर्यंत आमी 1 रुपया घेवंक ना। तच प्रमाणे हे पारायण निशुल्क आसल्या कारणान हेजो फायदो जास्तीत जास्त लोकांनी घेवचो अशी माझी तुमकां सगळ्यांक कळकळीची विनंती आसा। आणि आज जे हे पारायण जे चलता सुकूर हांगासर दत्त मंदिरान, हे पारायण आता दनपार पर्यंत चलतले। तेच्या नंतर दुसरे जे पारायण आसा पळय ते होमयुक्त पारायण आसा पळय ते म्हापशा जातले। म्हापशा दत्त मंदिर दत्तवाडी म्हणटा पळय थंयसर आमचे येवजण चालू आसा। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.